विजेच्या बाबतीत गोय स्वयंपूर्ण नाशिल्ल्या कारणान मे म्हयन्यात विजेची मागणी वाडटली जाल्यार गोयान लोड शेडिंग करचे पडटले अशे संकेत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या। वीज दर वाडी बाबत JERCन दिल्ल्या प्रस्तावाचे अर्थमंत्री म्हण मुख्यमंत्री निर्णय घेतले अशें ढवळीकारान म्हटलां। ढवळीकार हांणी खात्याचे कार्यभार घेतल्या उपरांत हे विधान केले। गोंयाक सध्या मध्य प्रदेश, कर्नाटका आणि महाराष्ट्र ह्या 3 राज्यांतल्यान विजेची पुरवण जाता। मात आंतरराष्ट्रीय घडामोडीं खातीर ह्या राज्यांत जावपी कोळशाच्या पुरवणेचेर परिणाम जाला। साहजिकतायेनूच गोंयांत वीज पुरवण कमी जावं येता। मे म्हयन्यात पर्यटकांचो आंकडो वाडलो जाल्यार येता त्या 15 मे सावन गोंयांत लोड शेडिंग जावपाची शक्यताय आसा। आता आमी करचे पडल्या बिकॉज ऑफ टुरिस्ट जे लोक येता आमच्या गोंयांत सॉलिड हीट जाता त्या खातीर आमकां ज्यो प्रश्न एक उपस्थित जाता ताका लागून कितें करचें पडटलें आमकां मे म्हयन्याक कळटलें, सादारण 15 मे पर्यंत। आनी टुरिस्ट जर कमी जाले जाल्यार आमकां तेंय करपाची आवश्यकता ना। आमी हांगा मॅन्युफॅक्चरींग करना। आमचो मेन प्रॉब्लेम गोवा की आमकां आमची ओन लायट ना। आमकां मध्य प्रदेशांतल्यान येता, आमकां कोल्हापूरच्यान येता, आमकां कर्नाटकांतल्यान येता, आमकां गुजरातल्यान येता, आमकां दुसरे स्टेटीचेर डिपेंड रावचें पडटा। वीज खात्याचो महसूल वाडोवपा खातीर आपूण प्राधान्य दितलो अशें ढवळीकार हांणी म्हटलां। अशें जरी आसलें तरी JERCन वीज दरवाडी बाबत दिल्ल्या प्रस्तावाचेर अजूनय चर्चा जावंक ना। देखून मुख्यमंत्र्याच्या हयकारा उपरांतूच वीज दरवाडीचो निर्णय जातलो। JERCन आमकां खूब इन्स्ट्रक्शन दिला। I have asked them to put the file to me. I want to take concurrence from CM also. खंयची गोष्ट वाडटा आसतना मुख्यमंत्र्याक ती कळपाकूच जाय। सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी मुख्यमंत्री एज अ फायनान्स मिनिस्टर म्हणून आमी धाडटले। अँड इफ ही एग्रीज देन ओनली प्रोसिजर वील स्टार्ट। JERCन आमकां खूब इन्स्ट्रक्शन दिला। I have asked them to put the file to me. I want to take concurrence from CM also. खंयची गोष्ट वाडटा आसतना मुख्यमंत्र्याक ती कळपाकूच जाय। सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी मुख्यमंत्री एज अ फायनान्स मिनिस्टर म्हणून आमी धाडटले। अँड इफ ही एग्रीज देन ओनली प्रोसिजर वील स्टार्ट। गोंयांत 400 kV वीज हाडपा खातीर नियोजित आशिल्ल्या म्हत्वाकांक्षी गोवा तामनार ट्रान्समिशन प्रकल्पाचो मार्ग अजूनय पुरायपणान मेकळो जावंक ना। दुसरे वटेन गोंयांत व्हडले उद्देगीक प्रकल्प येवच्या वाटेर आसा। हे परिस्थितीत गोंयांत विजेची पुरवण कमी भासची न्हय हे आव्हान गोंय सरकारा मुखार आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।